प्रितीच्या बाबणेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 10वा विसवोर बोड 1 ते 12 पर्यंत. Mark chapter 10 verses 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थंयतान वचून जेजू उदयान जॉर्दानाच्या पेले तोडी आयलो आनी नव्यान लोकांच्यो उरपोंजी ताचे भोंवती एकटवल्यो आनी आपले सुवाळे पोरमणे तो तांकां दुसरी शिकोवंक लागलो. ताका कोसाक लावंक लागीं सरून कांय फारिसेवांनी ताचे कडेन अशें विचारलें, घोवान आपल्या बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? तांणी सांगलें, घोटस्फोटीचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक मोइजेसान रोजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्याच वाद्याची देखून तुमकां ही आज्ञा ताणें बरोवन दिली. पूण रचनेच्या अरंभाक थावन देवान तुमकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी ती दोगांय एक जातली. देखून ती ह्या फुडें दोगां न्हय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये. घरान नव्यान भितर सरतच शिसांनी ह्या विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पोरदुवार करता आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोरदुवार करता. प्रितीच्या बाबडेनो आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां घोटस्फोटी विशीं शिकवण दिता. आनी कितें घडटा बाबडेनो, फारिजियो जे जेजूचेर आड आसताले ते ताका कोसाक लावंक ते जेजू कडेन येतात आनी जेजूक विचारतात, घोवान आपली बायलेक सोडून दिवंक येता? घोवान आपली बायलेक सोडून दिवंक येता? बाबडेनो, जेन्ना एक दादलो आनी एक बायल मोगान पडटात, तांचो लग्न जाता, कोण हांव चिंतिना की आपलो घोवाक आपले बायलेक सोडूंक जाय वा बायलेन आपल्या घोवाक सोडूंक जाय. हे वसलो प्रश्न केन्ना घडटा? लग्न जाल्या उपरांत. लग्न जावच्या पयलीं एका घोवाक जाय आपली बायल, एका बायलेक जाय एक घोव जाय. आनी तेन्ना बाबडेनो तो संबंद जाता काजाराचो, कितली तयारी जाता, इतलें डांस जाता, इतलें जेवण जाता, इतली तयारी जाता. आनी ताजे उपरांत जेन्ना तें काजार जाता, लग्न जाता, इगोर्जेन जाता, तें रिसेप्शन जाता, सगळें जाल्या उपरांत थोड्या म्हयन्यांनी थोड्या वर्सांनी आतां लोक म्हणटा घोवान आपल्या बायलेक सोडून दिवंक येता. आनी होच प्रश्न ह्या फारिजियोंनी जेजूक विचारलो. आनी जेजू कितें जबाब दिता? जेजू तांकां कितें सांगता? तो म्हणटा, रोशनाच्या अरमाक थान देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी ती दोगांय एक जातली. भाव भयणीनो, जेजू ताका सांगता की जेन्ना देवान हो संवसार रचलो तेन्ना पासून आदावयनीक रचलो तेन्ना ताणें एका दादल्याक आनी एका बायलेक रचलो असो की ती आतां एकटयतली आनी ती दोगां एक जातली. आनी भाव भयणीनो, आयज इग्रोज मात आमकां शिकयता, हो देवाचें उतर शिकयता की जेन्ना हो साक्रामेंत आमी जोडटा काजाराचो, जेन्ना एक दादलो आनी बायल साक्रामेंत काजाराचो साक्रामेंत जोडटा, तो साक्रामेंट केन्नाच तोडूंक जायना. तो तोडूंक जायना भाव भयणीनो. कित्याक एक साक्रामेंत तो म्हणटा ते भाशेन जो एक काजाराचो जो साक्रामेंत आसा तो फकत दोग जाणांचो न्हय, दादलो आनी बायल न्हय, पूण तिचो जेजू क्रिस्त आसा. म्हणटच एक काजाराचो साक्रामेंत जो आमी म्हणटा, जो एक क्रिस्तांव काजार जाता, त्या साक्रामेंतान 3 जाणां आसतात, एक दादलो, एक बायल आनी जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्त त्या दादल्याक आनी बायलेक एक करता.
देखून भाव भयणीनो आयज जेजू म्हणटा की जे देवान एक केलां ते मनशान दोशी करूंक जायना. तो म्हणटा म्हणटोच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूंक न्हय, करूंक जायना. पूण आयज भाव भयणीनो आमच्या संवसारांत आयज लोक जो क्रिस्तांव म्हणटा, भावार्थी म्हणटा, कितें जालां? आमच्या क्रिस्तांवांच्या लोकां मदें क्रिस्तांव लोक म्हणटात तो ती फकत काजार जातात, पूण थोड्या म्हयन्यांनी वर्सांनी आतां ते ती सोडटात आपल्या बायलेक आनी दुसऱ्या घोवाक पळयतात, दुसऱ्याक, आनी ती आतां एक पोतदार करतात. पोतदार म्हणजे भाव भयणीनो कितें? जेन्ना एक दादलो आपले बायलेक सोडटा आनी दुसऱ्या बरोबर लग्न करता, दुसऱ्या बायले बरोबर संबंद जाता, तो दादलो तो नको म्हणून तो आतां पोतदार करता. आनी तेच भाशेन एक बायल जेन्ना आपल्या घोवाक सोडटा आनी दुसऱ्या मनशा बरोबर संबंद दवरता, तो एक पोतदार करता. आनी भाव भयणीनो, जे देवान एक केलां, आमच्यान दुसऱ्या बायले बरोबर, दुसऱ्या गोंयकारा बरोबर संबंद दवरूंक जायना. हें व्हडलें पातक. कित्याक? हो आमी संबंद तोडटा. आनी देखून भाव भयणीनो, जीं कोण आयज काजार जावंक सोदतात, ती एक तुमच्या मनान धरात. कित्याक जेजू आमकां सांगता, म्हणटा ही सजमणी आमकां मेळना जाल्यार आमी फकत सजमना की एक बाजारांत वचून एक कितें गाडी हाडली ओ कितें हाडलें बाजारांतलें, तें आमकां बरें नाका जाल्यार आमच्यान पोत्तून दिवंक जाता. एक मोबायल फोन हाडलो, पोत्तून दिवंक जाता. एक पाटी एक आमचो संबंद जालो घरकाराचो आनी बायलेचो, तो संबंद केन्नाच आमच्यान तोडूंक जायना. देखून तो संबंद आमी जोडच्या आदीं आमी चिंतूंक जाय. आमी खरेंच मागणें करूंक जाय, खरेंच देवाक मागूंक जाय की सायबा ही म्हजी बायल, हो म्हजो घोव जो आसा, हो खरेंच म्हजो घोव, खरेंच म्हजी बायल, तुवें आमकां विचून काडल्या काय. आनी देव आमकां तो संबंद आमकां खरेंच ते आमकां सांगतलो, कित्याक आमकां जाय ताची खोशी करपाक. पूण एक पाटी आमचो संबंद जालो भाव भयणीनो, आमी जाणून जावंक जाय की आमच्यान दुसऱ्या बरोबर संबंद दवरूंक जायना. कित्याक हो संबंद दवरीत जाल्यार आनी ते आमी बोगसोने देवाक मागूंक ना आनी परतून आमी आमच्या घरकारा आनी आमच्या बायले कडेन येवंक ना जाल्यार आमी केन्नाच हें सर्गीचें सूख भोगूंक पावचें ना. कित्याक जेजू म्हणटा, जो कोण आपली बायलेक सोडटा तो पोतदार करता. जी बायल आपल्या घरकाराक सोडटा ती पोतदार करता. म्हणजे sin of adultery. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज एके खेरीत भाशेन आमी जीं काजार जावपाक आसात ती हें बरे भाशेन नियाळ करुया ह्या उतराचेर. जीं कोण आमकां काजार जाल्यात, ज्या लोकांनी हो काजाराचो साक्रामेंट जोडला, ती आतां ह्या वेळार हें देवाचें उतर आसा, ती सजमणी घेवन आतां आमचो संबंद घट करुया आमच्या दोगां मदें. आनी हें क्रिस्ती जिवीत, हें बरें जिवीत, हें फामिलीचें जिवीत, हें नव्या कराराचें जिवीत, जें जेजू आमचे बरोबर आहा आनी आमकां केन्नाच सोडचो ना, तें जिवीत आमी आयज तान सारूंक फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.